तरी बरी नमस्कार, देवी भगवतीक नमस्कार करता। आणि आयज आमी हांगासर पारशे गांवांत मदल्या वाड्यार आसात आणि आमच्या मदीं आसात आमचे झेडपी मेंबर नानू हरमलकर, तशेंच सरपंच मधुसूदन, तशेंच वॉर्ड मेंबर सगळे पंचायत पूर्ण पारशे पंचायत। आयज खरेंच बरें दिसता की डेव्हलपमेंट फुडें व्हरता आसतना प्रत्येक गांवांत आणि गांवांतले म्हणजे वाड्या वयले प्रत्येक बारीक बारीक वाटो हे खंय तरी डेव्हलप जातात, पांय वाटो जातात, जे कितलीशींच वर्सां स्पेशली पारशे गांवांत खूब जाणांक त्रास जातालो पांय वाटे ना म्हणून, आणि खंय तरी तेचेर लक्ष घालपाची गरज आसली। आणि म्हाका दिसता सगळो प्रोसेस ह्यो RDA मार्फत जाला आणि टोटल कॉस्ट हेचो 38 lakhs आहा। आणि हे ब्युटिफिकेशनच न्हू पूण सगळे पांय वाटो सगळे घेतलेले आहात हांगासर हे मदल्या वाड्यार। पयलीं आमी अजय कलंगूटकराच्या वॉर्डाचेर आमी RDA मार्फत आमी काम सुरवात केल्या, आयज आमी मदल्या वाड्यार काम सुरवात करतात। सो RDA मार्फत आमी कांयच न्हू म्हणल्यार म्हाका दिसता 7 किंवा 7-8 कामां आख्ख्या मतदारसंघात घेतल्यात जी पंचायत फंडा थ्रू जावं शकनात। आणि खरीच गरज आहा प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत ही बारीक बारीक डेव्हलपमेंट करपाक। PWD आहात आणि WRD आहात हे मेजर व्हडले प्रोजेक्ट येतात, पण बारीक प्रोजेक्ट जे पंचायत आणि PWDच्या मदीं पडटा ते RDA मार्फत आमी करतात। आणि तेका लागून आयज आमकां पूर्ण मांद्रे मतदारसंघात डेव्हलपमेंटा विशयी मागीर ते RDA जावं, WRD जावं, PWD जावं, जावं इतर डिपार्टमेंट जावं, आमकां पूर्ण सपोर्ट आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केल्ले आहा। तेका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, तशेंच सगळ्या डिपार्टमेंट हँडल करपी आमचे कॅबिनेट मिनिस्टर्स जे मांद्रे मतदारसंघाचे विकासा खातीर आमकां सपोर्ट करतात, साथ दितात। तशेंच जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटात तेन्ना पंचायत, आमदार आणि ZP हे एकीकडे येवपाची खूब गरज आसता। आणि त्या प्रमाणे आयज पूर्ण मतदारसंघात सगळे पंचायती, ZPs आणि वॉर्ड मेंबर जावं किंवा आमचे स्थानिक कार्यकर्ते जावं हे सगळे एकजुटीन एकीकडे येवन मांद्रेची उदरगतीक फुडें सरले आहात। आणि म्हाका दिसता मॅक्झिमम डेव्हलपमेंट जायत येयल्लो आहा आणि फुडल्या 3 म्हयन्यांनी आणि खुबशे डेव्हलपमेंटाचे फाउंडेशन स्टोन आमचे जावपाचे आहा। तेका लागून सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा। अशेंच एकजुटीन एकीकडे रावन मांद्र्याच्या उदरगती खातीर काम करया। धन्यवाद। नमस्कार, आम्ही आज माझ्या मदल्या वॉर्डान आमची कांबळी वस देवस्थानाचे ब्युटिफिकेशनाचे काम घेतले RDA अंडर। त्याच्या उपस्थित आमचे फाउंडेशन स्टोन घालपाक आमच्या मध्ये उपस्थित आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जितबाई आरोलकर, पारसे पंचायतीचे सरपंच मधुसूदन सातार्डेकर, ZP मेंबर नानू दारगळकर आणि माझे वांगडा सगळे माझे पंच मेंबर आसा आणि तुम्ही ग्रामस्थ। आम्ही खूप फावटी आमचे फायली घातलेले असले हेचे पयलीं पासून GI म्हणून आणि 15 फायनान्स म्हटल्यार त्या हेतून आमची कसलीच कामां जाल्ली ना। आमी हे फावटी आमी कितें केलें, ZP इलेक्शना टायमार आमी नानूबाईक म्हटलें की रे भाई आमची अशी कामां आसात ती मातशी आमची फुडें व्हरपाची, फायली आमच्या घातलेले आहात, त्या बरोबर भायर आमचे फायली आमचे फुडें व्हरून त्यांनी आमदाराची सपोर्ट आसून तेंच्यांनी फुडें व्हरून आमचे सगळे कामां आमचे फुडें येयल्लेली आसा आणि हेन फुडें आमची थंयच कामां व्हरतले अशें आमी तेंचे कडेन आशा दवरता। थँक्यू। नमस्कार, भगवतीक नमन करून आयज हांगा फाउंडेशन स्टोनाक आमी आसा आमच्या मध्य आमचे मांद्रेचे लाडके आमदार जी दारोडकर, सरपंच आणि स्थानिक पंच आणि सगळे ग्रामस्थ। खरेंच एक तुमकां सांगपाक खरेंच उमेद दिसता। अख्ख्या गोंयांत तुमी म्हणशात जाल्यार पयलो मतदारसंघ ह्यो विकासाच्या बाबतींत आहा तो मांद्रे, आणि असलो आमदार तुमकां मेळपाक खरेंच तुमचो एक लक कसो। आणि हेच्या फुडें तुमी तेच्या फाटीची रावन ताका भरपूर मतांनी विजय करपाचो। आणि कसलेय ताका फोन केल्या बरोबर बाई काम करया म्हणून तो स्वता कसली फायल घेवन स्वता CM कडेन या म्हणून फोन करून सांगतलो आणि क्लियर करतलो। इतकी तुमकां हे इतको तो सपोर्ट करता, इतके सांगता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता।